मिसाचे सुरवातेक सगळीं आमी उबी रावन गायन गावया. जैतिवंत आमचो देव यू 30 पान 248 यू 33 पेज 248. आजच्या मिसांत संपलेल्या कायतानो फेर्नांडिसाक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार करून ताचे ओतमे पासून आयच्या मिसांत मागुया. आयज वाडदीस समारंभाक तांकांय आमचे मागणेन दवरुया. मेल्विन दे अल्मेदा, मारिया तेरेजा रॉड्रिगीस तांचेरूय देवान सुबा आशिर्वाद घालूंक तांची पासून मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या वाड्यान आनी गोरब्यान जातली. कार्दोज वाडो, मॉबिन सावियो नाकवी, केरांत आबेल तोलेंतिनो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी सगळ्या सांता भक्ताची दबाजीक परब संभरमता. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक पवित्रायेन जिवंक देवाचें देणें फावो केलां. ते देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक, सांबाळूंक आनी वाडूंक आमकां सगल्यांक देव आमंत्रण कोत्ता. हे वरवीं जेजून बासायले स्वर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावतले. हेच मनांत धरून आयचो विशय वचात सांता भोगता भाशेन देवाक रूप रूप पळोवंक शिकात. सांत भोक्त आमचे सारके मनीस आपले जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून आमकां सोमेस्तांक आपल्या जिविता वरवीं प्रेरणा दितात. जिवितांत आमी ताचे देख घेवन जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. ह्या काळांत तो ती मॉडल कशी जायती जाण समजतात आनी तांचे सारकें आपुणूय जावंक उतरेकतात. पूण आमकां सांत भोक्त
देवाक मानलेले देवाशी पावलेले आमकां नमणे आनी देख स्फूर्ती तांचेर नदर दवरून तांणी जेवचें जिवीत आपणायलें शिकोवन जियेलें ते भाशेन आमी जियोंक आनी करूंक आमकांय देवाची मजूत आनी संत भक्तांचो आदार करपा मागुया. खालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पत्नी सोदरा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उत्सारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो प्रिसा प्रिसा सरपोतेदारांनी ससनाच्या देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एका दिसा समोर रंबूंक आनी ह्या जैता पासत तुका वखाणूंक आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतीवंत भावा भयणीक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विस्वासान करता. सर्गीन तांच्या सांगाता आमी तुका वखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुभां कुरपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीन तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन.
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंती सावन येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपालार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायेलाच्या पुतांदुवांच्या सगळ्या कुळांतलीं 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजून नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोज हांवें पळयली. सगळ्या देसांचो, कुळांचो, पुरजांचो आनी भासांचो तो लोक. धवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, शिवासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्याक जय. शिवासनां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचनां भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाकाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यांत तीं कोण आनी खंय तावन तीं आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर धुमाळ्यांतलो सालोमती पावला. तांणी आपलीं आंगवस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सगळीं म्हणुया, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर तीर करून दवरल्या. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोवंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लबदो ना तसल्याच मनशांक. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. भाग्योंत जिवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें. कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाची भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यांव तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्यांव. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयता. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशेंच ताचेर हो भरवंसो दवरून आसा तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार. उद्गार. सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन आमी गावया. B10 पान 27. B10 पेज 27. आमी चवथो श्लोक गावचो.
सर्वेश्वरा सोय सोय सर्वेश्वरा सोय सोय सर्वेश्वरा सोय सोय सर्वेश्वरा सोय सोय स्वर्गानी संसार केती sortole urmeva uto sasna cultore solvesvora soy soy solvesvora soy soy solvesvora soy soy solvesvora soy soy सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू Mateva pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान Moima tuka soumia लोकांच्यो उरपोंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशी आयले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो कशे मनान गरीब ती सुभागी स्वर्गीचे राज तांचे शांत ती सुभागी प्रितूम तांचे दायज रुदोन करता ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेता ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो दोयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो काळजा नितोळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली सवस्काय करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी स्वर्गीचे राज तांचे म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचे वायड तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश भरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakami tuka Krista मोगाळ भावा भयणीनो नोव्हेंबराची आयज 1 तारीख आनी आयज व्हडा दोबाज्यान आमी सांता भोगताची दोबाजीक परब समोर उमता सांत भोक्त भाग्यवंत मनीस कोण गाय हू आर दी सेंट्स बाबा भयणीनो संवसारांत आसतना जाणी देवाक मानवता तसलें जिवीत जियेलां ती आयज वैकुठांत देवाक रूप पळयतात तांकां आमी सांत भोक्त म्हणटा सांत भोक्त जावपाक तुका आनी म्हाका तांक आसा काय कॅन वी बी सेंट्स ओय बाबा भयणीनो बावतिजमा वरवीं तुका आनी म्हाका एक खेरीत आपोवणें आसा भाग्यवंत जावपाक सोंपें वो कठीण हें आयच्या नियाळांत आमी पळोवया एक कोरी गोडणी तुमकां सांगता एका जोडप्याची लुईजी आनी मारिया हीं दोगांय 2001 वर्साक तांकां भाग्यवंत पाप साहेब सेंट पॉल II हाणें तांकां मोहिमेवंत भोक्तीवंत म्हूण पाचारली पयलेच फावटी पवित्र सभेच्या इतिहासांत एका जोडप्याक अ कापल असलो दर्जो फावो जालो आनी कित्याक काय कुटूंब तांचो सादारण कुटूंब लुईजी एक बऱ्या कुटुंबान जल्मलोलो बरो वाड ताचो जालोलो बरें काम तो करतालो मारिया ताचोय पाय एक सोल्दार आसलो बरो कुटूंब बऱ्या कुटुंबान ताचो वाड जालोलो
दोगांयचे जेन्ना काजार जाता एक कुटुंब ती घडटात आनी कुटुंबान 4 भुरग्यांचें देणें तांकां फावो जाता. कुटुंबीक भावा भयणां कशीं बरें मार्गदर्शन बरे रिती देखीन ती वाडटात. बरी रीत देख आपल्या भुरग्यांक दितात, मागणें करूंक शिकयतात, दुसऱ्या थंय उदार जावंक शिकयतात. असली चाल रीत आपल्या कुटुंबान ती आपणायतात. बाबा भयणीनो, ह्या कुटुंबाची एक गंभीर परिस्थिती तुमकां हांव सांगतां. चवथें भुरगें एनरिकेता तांकां जावचें आसलें तेन्ना खंय ही प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेटेड आसली. आवयक मारिया खंय दोतोरांनी सांगलें, पळय चान्सीस बरे कमी आसात, भुरगें सोंपूंक शकता, घडयेक तुज्याय जिवाक मातसो कॉम्प्लिकेशनां जावंक शकतात. लुईजी ताच्या गोरकाराक खंय दोतोरांनी सांगलें, भुरगेपणार घडयेक तुका 3 भुरग्यांचो पाय जावंक पडटलो, तुजी बायल आनी तुजें चवथें भुरगें घडयेक वाचूंक सोदची नात. पूण भावा भयणीनो, दीस फॅमिली वॉज ओपन फॉर लायफ. तांणी म्हटलें देवाची येवजण जाता तें जावं. आनी मिलाग्र कशी भावा भयणीनो एनरिकेता तांच्या कुटुंबान जल्माक आयले. 4 भुरगीं भावा भयणीनो, 4. ही 4य भुरगीं बरे माणसुगेन रीत देखीन वाडली. हातूंतली 2 जाण पाद्री जाले, एक माद्र जाली आनी 2018 ह्या वर्सा एनरिकेता हाचो प्रोसेस स्टार्ट जाला. ताकाय मोहिमेवंत ब्लेसड होदोर मेळूंक. चड व्हडलें ह्या कुटुंबान कांय करूंक ना. सादी चालती कामां आसलीं ती करतालीं. पूण मोगान सोंसणीकायेन देवाक मानवता ते परी ती करतालीं. इश्टानो, आयच्या ह्या वाचपांचेर आमचो नियाळ करुया. प्रकाशनेचे पुस्तका वेले आयचे पयले वाचप द बूक ऑफ रेवल्युशन. आनी प्रकाशनेच्या पुस्तकान इश्टानो जायते सिंबलिजम्स आसा आनी कसले चड करून संवसाराच्या शेवटाक कितें जातलें पळय तें आयच्या दिसा तसले सिंबलिजम्स तसले देखावे आमच्या नदरे मुखार नात. पूण आयच्या दिसा एक बोरवाशाचो देखावो आमच्या मुखार आसा. द 6 seals were open. आनी हें दर्शन हें बरोवप्याक दिसती पडलें. आनी कसलें दर्शन? धवे आंगवस्त्र घालून भाग्यवंत मनशां सर्वेस्पराची तुस्त करता पळय ते. इश्टानो, हांवें तुका सांगलां जायते सिंबलिजम ह्या पुस्तकान आसा. धवे आंगवस्त्र खुणायता मोहिमेवंत जालोली मनशां. आनी आमी अशें म्हणूंक जाता, ही मनशां भाग्यवंत मनशां सांता भोगता जी देवाची तुस्त करतात पळय ती आयच्या पयल्या पुस्तकान आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा. आयज एक आंकडो एक नंबर आयज पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा. 1,44,000 1,44,000 इतलींच जाणां सर्वेस्पराक तुस्त दितली म्हणून आयचें वाचप आमकां सांगता. जाल्यार इतलींच सांत भोगतां वैकुंठांत आसतलीं काय? जाल्यार आमचें कितें? इतलीं क्रिस्तांवां आमी आसात, आमी स्वर्गार वचपाक आमकां पॉसिबल ना काय? इश्टानो, जाणा जावपाक जाय. आदल्या कोरारांत जेजू येवच्या आदीं इस्रायलाची 12 कुळां आसलीं, 12 ट्रायब्स ऑफ इस्रायल. जाल्यार नव्या कोरारांत जेजून 12 शिसांक विचून काडलोले. जी कोण ह्या 12 कुळांचे शिकोवणेक विस्वाशी आसली आनी जेजूच्या काळार आनी आमच्या काळार जेन्ना आपोस्तलांचे शिकोवणेक तूं आनी हांव विस्वाशी आहा जाल्यार तुका आनी म्हाका सोर्गीचें दार सदांच उक्तें आसतलें. आतां 144 नंबर हो कसो येता काय? 12 मल्टिप्लाय बाय 12. 12 ट्रायब्स ऑफ इस्रायल, 12 apostles, 12 multiplied by 12, 144. ते मागीर 000 खुणायता एक व्हडलो आंकडो, एक व्हडलो आंक जातून तुका आनी म्हाकाय घोडेक जागो आसतलो. तुका आनी म्हाका घोडेक जागो मेळूंक जाय जाल्यार तुवें आनी हांवें संवसारान ते भाशेन जिवीत सारूंक जाय.
आयचें दुसरें वाचप जुवांवचे चिटींतलें वाचप जुवांवचे चिटीन जुवांव बरोवन अशें सांगता बावतिजम घेतलेलीं जायतीं बाबा भयणां आसात जायते त्रास कोश्ट तांकां सोंसचे पडटात बावतिजम घेवन जाल्यार तांकां मजुरी फावो जातली म्हूण जुवांव ताचे चिटीन आमकां बरोवन सांगतात आनी इश्टानो आयचें शुभ वर्तमान काय बरें आमकां एक बरी वाट तयार करून सोर्गीची वाट कशी जोडूंक जाय तें आमकां दाखयता भाग्यां बी एटिट्यूड्स आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटा इश्टानो आयच्या दिसा हे दोबाजीक परबे सोमयार सांता भोक्तांचो आमी जेन्ना उगडास करता तेन्ना हे सांत भोक्त तुका आनी म्हाका आयज एक व्हड नमुणे ह्याच निबान थोड्यो वस्तू तुमच्या जिविताक लागू जाता तसल्यो तुमकां हांव सांगता पुण्यात बाग्योन फ्रांसीस शावेर आसा बाग्योन जुझेवाज आसा मोयमेवंत पादाग्नेल आसा इश्टानो हे सगळे बाग्यवंत मनीस एका तेंपार संवसारांत तुजे आनी म्हाजे भाशेनूच मनीस आसले ह्या सांता भोक्तांक आल्ताराचो मान मेवला जायत जाल्यार आमी जाणा आसतलीं आमच्या कुटुंबान आमच्या शेजारा समयार आमचो आवय बापूय आमची भुरगीं बरें जिवीत जियेलां हें तुका आनी म्हाका घोडे खबर आसतली आयज आमी आस्वासन दवरता आयज तीं देवा भोगलेक आसात तीं देवाक रूप पळयतात जाल्यार ही सांत भोक्त ही बरी जिवीत जियेलेली भाग्यवंतां तुका आनी म्हाका कितें सांगता काय ती आयज तुका आनी म्हाका एक प्रश्न करता आमी संवसारांत आसतना ही बरी वाट सोडली तूं ही वाट चलपाक तयार आसाय मू ही एक व्हडली चॅलेंज ती आयज तुका आनी म्हाका करता इम्पॉसिबल न्हू तांच्यांनी करून दाखयलें तुवें आनी हांवें तो थोडो एफर्ट घातल्यार ती वाट चलोंक जाता बाबा भयणीनो दुसरे सुवातेर जायते फावटी हांवें हांगासर प्रवचन करता आसतना म्हणलां हू आर दी सेंट्स सांत भोक्त कोण अ सेंट इज अ सिनर हू नेवर स्टॉप्स ट्रायंग एक भाग्यवंत मनीस एक पातकी मनीस जो सोर्गीची वाट चलोवंक फाटीं फुडें सरोना नीट रस्त्यार पातका आड सोडून झुजून चलता बाबा भयणीनो जितले फावटी आमी ह्या सांता भोक्तांचो उगडास करतात आमी नोवेनां करतात तांचे मागणें करतात तांचो उमाव घेतात जितले फावटी आमी हें करतात तेन्ना तांचें जिवीत आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक जाय ही जावन आसा आमच्या जिवितांत एक मॉडल ही आमकां आमच्या जिवितांत सोर्गीची वाट चलोवंक आमकां दुखोलतात आमकां तेंको दितात तांचें जिवीत जावन आसा तुका आनी म्हाका एक व्हड नमुनो इश्टानो पवित्र सोबेची शिकवण जायती आसा स्वर्गार वचपाची वाट कठीण अवघड हें तूं आनी हांव कडेन समजता बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल इट इज नॉट इम्पॉसिबल कित्याक ह्या मनशांनी आमकां ती वाट चलोवन दाखयली सुफूल जावन दाखयली आयज हीच मनशां तुका आनी म्हाका नमुनो ही वाट चलोवंक आयज आमकां चोण एकल्याक फावो ती कुरपा आनी बळ हे मिसाच्या बलिदानांत मागुया उबे रावून सांगाते आमचो भावार्थ उच्चारूया सतमंता देवा स्वर्गोदार बाबा स्वर्गान पृथ्वीच्या रस्त्यारा म्हणजे क्रिस्ता तशे ग्यास पुताक आमच्या सुया तो पवित्र आत्म्यावरवी गोरबी सांभाळलो अंकवार मेळटान सरमलो पंचदत्ता ताणे कोसुसे ताका कुसाळ जोडलो तो मेलो आनी ताका लेगी भिलो तो मेल्ल्या मध्ये गेलो
तिसरे दिसा वेळेला तो जिवंत जालो स्वर्गात चढलो स्वर्गविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची वेळ मेल्ल्याची मनसुकी करूंक येतो सदमंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सस्ताचे जिवीत आमेन. जेजून म्हणला माग आनी तुका मेळटलें. ह्याच विस्वासान ल्हानविकायेन आनी भावर्थान आमची प्रार्थना आमी बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत भागिवंतपणान जिवन आपल्या हाताखाल आसलेल्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांक पवित्रतायेन जिवूंक आनी उत्तेजन दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत बरे फुडारी लोकांक बरें जिवीत जिवंक आदार दितात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिल्ल्या अधिकारा वरवीं लोकांनी शिस्तीन जिवंक ते आदाराचे जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत संत भक्ताच्या जिविताची देख घेवन आमच्या जिवितान नवसोडणी हाडूंक आनी शुभ वर्तमान वाचून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत ह्या मिसाच्या बलिदानान बांटो घेतल्या समेस्तांनी दुसऱ्यांक भागिवंत जिवीत जिवंक आदाराची जावंक आनी तांकां स्फूर्ती दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत मोसर्मीचे बापा विस्वासान मोगान भावार्थान आनी ल्हानविकायेन आमी आमची प्रार्थना तुका उबारल्या. तूं ती मानून घे आनी शार्ती पावय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेठवणेच्या वेळार आमी गायन गावया C21 कितें घालताय त्या उंड्यान पान 30 आनी 7 C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय देगाची यादीक बाबाच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एकूच पवित्रतेच्या नांवान （）  . （）  . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （） . （）
भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतांच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिबंद केले आनी अमर जिविताक पावयले. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सतमानता आनी तांचे पासत तुका दिन वाचून हो योजना तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळां बरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपददारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे आवयचो सर्गींच्या जेरुजाल्याचो आयज करता आमी उत्सवाचो दोबाजो. थंय मोहिमेक पावलेल्या आमच्या भावा भयणीचो सासणाक गाजता वाकाणणेचो थाळो पळोवन प्रताप आपल्या बोरत्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो आमी तुजी ओस्कोत वाटसर भुरगीं भावर्थाच्या उजवाडान चलून वेता ती आदार घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी फुडें सरता धावी धावी आनी समेज तुज्या दुदा भक्ता सांगाती आतांच तावन निरोदरी तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 Novaraco sorvis mordu, Sorgani sonsar bolla, Tuja vojvoda, Tu sorgi, Tu kazoj zoj, Sorvis mora činavi, Eta takazu Usorgi duka zoj zoj. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सजूंक वेचचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सस्नीक कोराचें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें हें म्हज्या उगडसाक करात.
सुवार्थाचो गुड पुरगुटुया Jesu meo, Jesu żywot zala, Jesu nowianie dolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सटभणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडण रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापाक सिम्याव ताच्या आदारी गवंड्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोतीचे भाग्यून धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वाडून तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वनन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजूचे मागणे सोपून तातूंत सगळें आटोपलेलें आसा जेजूच्या मागणे बरोबर आमची आवडे प्रार्थना आमी बापाक उबारुया आनी सांतां भक्तांची मजती स्फूर्ती घेवन जेवंक आनी एक दीस आमी सांत जावंक मागुया आमचे बापा स्वर्गाच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक न्ही आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली भाटाई सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक बोटान सांबाळ तो जे आतां राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका वायकी मेळटली
जेजूक आमच्या काळजान शेवतराक आमी गायन गावया. D3 आमकां पुरो जेजू पान 48. D3 पेज 48. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रामाणिको आमकां ताचो कुरीस ताचे पुरो जिवीत आमकां पुरो जेजू ताचे प्रामाणिको आमकां ताचो कुरीस ताचे पुरो Gesù melu, tace some, rigun ramu, maka faule, sorzaranus, wars morgadau, sogliamone tutto nele. Amca puro Gesù, tace promani, tace pulo jivi, amca puro Gesù, tace promanico, amca taco curis, tace pulo jivi. Gesù passò sogle ograł, kobolasał, kuszalasał, tacie bukaj, tusre sogor, makanus starolcik mundał. Amka puro Jezu, tacie promaniko, amka tace pulo jivi, amca puro Gesù, tace promaniko, amca taco curis, tace pulo jivi. प्रितीच्या बाबळीनो आयज सगळ्या सांतां भक्तांची परब, सोलेमनिटी ऑफ ऑल सेंट्स, आनी किरीत भाशेन देवाक दिनवासूं हें सगळ्या सांतां भक्तां बसत. न्हय फक्त आल्तारार पाप सायबान दोबाजीकपणी सांत म्हूण पुरगळ्यात ते, पूण जायतीं आमचीं कातोलीक भाव भयणां आसात. देव भिरांतीचें, देव भक्तीचें आनी देव भावार्थाचें जिवीत तीं जियेल्यांत. तितूंत आमचीं तालिगांवचे पुर्वज आसात, मरून गेल्यांत, पूण तांचें जिवीत खरेंच भावार्थाचें, भक्तीचें आनी देव भिरांतीचें. आमी देख घेवया जसो आमचो डिकन सरमांव कोत्तालो ताणें म्हणलां, सांत तो जो सदांच आपलें पातक रडून सर्गींची वाट चलता. ह्या सांतां भक्तांची आमकां देख जावं दी. भावार्थ आमचो वाडोवया, अदीक आनी अदीक देवासांव करया जेजूचें आनी मोग करुया ताच्या पवित्र सभेचें. आनी सदांच पातक चिताळणी येता तेन्ना भिरांत आसूं दी आमकां देवाचे निधीची. हें सांतांचें जिवीत, आमचें जिवीत करुया, सांतीक मार्ग आमी चलुया आनी एक दीस सांत जावचो आवंडो आमी दवरुया. प्रितीच्या बाबीन आतां 8:30 वाजता मीस आसा, इंग्लीश भाशेन तें जातलें. आनी मागीर 4:30 वाजता आयज
पयलो शुक्रार म्हणटोच 4:30 ते 5:30 आमी कुमसाराक बसतले तुमी येवचें आनी कुमसार जावचें. त्या उपरांत 5:30 वाजता तेस, मागीर मीस, सरमांव आनी साल नव्यान एके भाशेन रुजाय सायबीणीचे परबेक तयारीचे. प्रितीच्या बाबडीन येयात, वांटो घेयात. आयज आमच्या कुटुंबांनी एक बरी सुय आसली. 12 वाजताच आमोरी वाजतात. थोडे जायत पाट थोडे कडेन 12:30 जातात आमोरी वाजोवंक. थोडे गांवांनी 12 वाजता. आमोरी वाजता सगलीं तेस कोत्तालीं ओला तरी मुखार. ही सुय आसा जाल्यार चालू करचें आनी हो दीस आनी फाल्यांचोय दीस तांकां तुमी मागणें दिवचें मेल्ल्यां पासत. कित्याक फाल्यां फेर्त आनी फेर्तीचो दीस मागण्यांत सरपाचो, उपास करपाचो, धणवण करपाचो, मेल्ल्यांक देवान मेल्ल्यांची काकलूत करूंक हें मोतीन धरचें. आयज 12 तुमी जेवण करचें. पाद्रिगारान पयल्या मिसाक एनावन्स केलां सगल्यांनी जेवण करचें. व्हड दीस आनी हांव जाणा आमगे सुय हा मेलो येताय म्हण आमी बड रांदताय जेवण. कोराय जेवण पूण मागणें कोराय. तांकां ओदीक आनी ओदीक तेस जाय. कोणूय मत तेदो ना, कोणूय मेळो येवं. आदीं तरी सुय आसली कोण येतालो उबो रावन तेस कोतालो. कितले तेस जाताले ते मेलो मोड्या कडेन. आनी म्हाका कुडा आसा एक जाणटे बायलेन म्हाका सांगलेलें आमगे गांव तेदो हांव सेमिनारीन जॉयन जावन हांवें जॉयन लेटर इन जून मार्चान बाबा मेल्ल्यां बरें तेस कोती तूं बरें. सायबीण मागीर तांकां बेगीन स्वर्गार वता. हांवें काळजाक गोट बांदिलें. कोणूय म्हाका सायबीणी कितें सांगता रोखडें मगे काळजा लॉकर ओपन करून हांव दवरतां. कित्याक म्हाका सायबीणी सगळें लायक जाता. आय एम थँकफूल टू दोज पीपल हू टोल्ड मी अबाउट मॅरी. सो कोरात तेस. आयज मास सांग जाता. पयलो शुक्रार फादर शुक्रार न्हू मास सांग जाता. वेन देर इज अ सोलेमनिटी सोलेमदाद येयली मास सांग जाता. इल्लें विस्की कपाचें घेवंक जाता. पूण वी फॉरगेट दॅट वॉट देर इज अ बट. पूण यू हॅव टू सप्लिमेंट इट, सबस्टिट्यूट इट. इदर व्यासाग्र कोर, एडोरेशन कोर, ब्लेसड सॅक्रमेंटा ब्रेयो, आनी एक तेस कोर, बायबल रिडींग कोर, मेंटल प्रेयर कोर, लादीन कोर, कुरासांव जेजू तेस कोर. आमी हें विसरलें. आमी फकत कपाचें आनी पोटोबाचें तेंचें घेना. मास हाय आज फेस्त न्हू, हाय मास. कपाक घ्या इल्लेंचें फेस्त न्हू. पूण सप्लिमेंट इट or substitute it with something else. This is also our Catholic theology. आमी बाट आहा तें विसरलें हांव. फर्स्ट लायन घेवन नाचताय. आज मास हापाजात फादर, आज मास हापाजात फादर. हाय मास सोलेमदाद फ्रायडे येयल्या. पूण देर इज अनदर बट ऑल्सो वीच accompanies. तेका लागून हांवें उगडा स्टार्ट केलां तेर्सायचे तेस करीत रावाय. सो दॅट तुमी तरी सप्लिमेंट करूंक विसरलीं हितूंतल्यान बरोवन येतलें. फाल्यां फेर्थ कॉमेमरेशन ऑफ ऑल द डेड फेथफूल. तेका लागून 6 वाजता इगोर्जेंत मीस कोंकणींतल्यान, 7 वाजता सिमितेरींत मीस कोंकणींतल्यान आनी 8:30 वाजता इगोर्जेंत मीस इंग्लेजींतल्यान. प्रितीच्या बाबीनो हो दीस मागण्या मुळा. जायत जाण मेलो येयलो म्हूण जेवण रांदतल्यान नोळ्यांचें दवरतलीं. नोळ्यांचें दवरनाकाय. आतां मेलो जेयनाय आनी तीं जिवीं जेयनाय आनी ते कावळे खायनाय. कित्याक कावळे आतां उदीक बरें झोमेटो, टोमेटो, पोटेटो, फटेटो तेसो सगळें आहा. तेका लागून नोळ्यांचें दवरनाकाय. हो आचार. आचार इज वन फॉर्म ऑफ डेवल वर्शीप. कित्याक आचारांत भिरांत आसता. आचार कोण बरें मनान कोना, भिरांतीन कोता. आवय मेल्लोल्यान दवल नाये. मुगे गोवेन रातीको म्हजे गोळे आदो तो काय जायते पट्टे जाता. मुगे माय सासमायेन बेड हालोयतो काय जायत. तेका लागून माय तुका जेवण दवरलां ते हितूंत. भिरांतीन कोताय. भिरांतीन कोनाक. आनी हें हिंगा न्हू जायत गांव चलता. मेल्ल्या नांवान जीव हाय ती मेलो जावन भोंवताय. तेशें कोन्न कोनाकाय. हें आमगे धर्म न्हू. आचार इज नॉट कॅथोलिसिजम. आचार इज डेवल वर्शीप, सेटॅनीक. आचार तरी मानतात हें पातो कुमसार जायात. सायबा हांव आचार मानिता. आनी आचार सगलीं मानताय. नेणारूय मानताय, जाणारूय मानताय, शिकलोलीं मानताय, शिकना आसतोलीं मानताय. दॅट इज द सॅड प्लायट ऑफ अ कॅथोलिसिजम टुडे. शिंकलो हाय ती सगल्यांत हांव पयस पूण ती ओदीक हाय आचार मान. पूण तें सोडात. व्हेरी पेनफूल. हें हांव तुमकां सांगता कित्याक तुमचो भावार्थाचो बापूय देखून म्हाका हुस्क आहा तुमगे. एज युअर फादर इन फेथ आय हॅव कन्सर्न फॉर युअर सोल्स. कन्सर्न आसना म्हणटा वस्ती इफेर ना म्हाका कितें. इफेर न्हू जोक न्हू. आयज सांतांक बोगता हेंचो हें थोडे सांतांक देवान दाखयलां इफेर ना जिते आसतनाच इफेर ना ओन पोतून हाड हेंचो हें
हें ताका लागून ही बेश्टी सादी परब न्हू ही व्हड परब बेश्टे सांत जायनाय ही फेरना लासूं पडटा जिती आसतना संवसार आसतना ताका लागून चिंता हें सगलें सांगता तेस करीत रावाय सायबणीन तेस मागिला हेर सगलें सोडूंक जाता पूण मेल जाल्यार कांय बदलूंक जायना आयज हांवें बरो कोट वाचतालो मनशांनी जितें आसतना रिपेंट रिपेंट हें उतर जाय प्राचीत कोर हें आयकोंक जाय पूण मनीस आयकोंक सोदना हें मागीर आयकोंक सोदिता भुरगो तरी करपत ते दोनास वय आम जितें आसतना आयकलो जाल्यार बरें जाता आसलें तुम संदी मेळटा हांव सांगता प्राचीत कराय जिवीत बदलाय सांतीक वाटेचेर चलाय बेश्टे सांत जायनाय देव तुम 100 पाट जितके आसतना मातलो आनी मागीर आल्तराचेर सोडयतलो God doesn't make saints easily. He tries and tries. Satan. ना सांतांगे होरें जिवीत वाचा बेश्टे ते काणी व्हिडिओ गायड म्हणून व्हॉट्सॅपात तें वाचना काय बूक सोदाय तेंगे जिविताचे बायोग्राफी तेंगे आत्मकथा सुताय ऑटोबायोग्राफी दुसऱ्यान कोण बरयलो तेंगे कोतोण वाचाय तेजे कोटोलें सारकें व्हडलें चर्चीन एप्रूव केलोलें कोटोलें सांत होरें जितके संवसारांत तूं इफेरना कोरपोन पोतून येयले उबी रावया देवाचो आशिर्वाद घेवया प्रार्थुया देव आमच्या मोगाळ बाबा सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भोगत्यां सोबे तुजीच अजाप वोंत पदवी आनी अगणीत पवित्र थाय सदोस बरीच काळजान आमी वोन दिता सरकार आमकां आशिरून रावतल्या भाव भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगांत दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं हंसर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया देव आमकां जाय F3 पान 60 आनी 6 पान 80 आनी 6 सॉरी F3 पेज 86 देव आमकां जाय देवाक चड मानता बाबार्थाचो दान सोद मानता बाबार्थ वयताच देणे क्रिस्ताचे संसारान आमकां उलोले आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार बाबार्थ आमकां एक कोरबाना ह्यो बाबाचो मोगाळ बापूय ह्यो पुताचो व्हडलो पाचार ह्यो बाबाचो मोगाळ बापूय ह्यो पुताचो व्हडलो